मोगाच्या वीक्षकांनो, तुमकां मुझे वंदन आणि प्रणाम. या कार्मेल किरण कार्याक हांव मोगाचो स्वागत मागता. आज आमी भगिवंत जुआन बाप्टिस्ट, मायकल अलोयसियस आणि जेम्स ह्या थेग कार्मेलीत मार्तिरांचे स्मरण करता. तर इल्लो वेळ हांचे विशयन समजून घेवच्यान आमी करची आंगी 1689 इसवेंत फ्रांसांत क्रांती सुरू जाली. फ्रांसाचे अडळते सोलोवच्यांत रायाच्या बराबर 3 वर्ग आसले. पयल्या वर्गांत याजक, दुसऱ्या वर्गांत रायाल कुळयेचे आणि तिसऱ्या वर्गांत सादो लोक. पटापट जाल्ल्या झुजा निमती तिरवो साद्या लोकांचेर चडयलो. हो सादो लोक तिरवो दिवंक शकलो ना, कित्याक थंय पावस नासतना धुको लायलो. फ्रांसाची आर्थीक स्थिती बिगडली. जेवंक नासतना सादो लोक कश्टालो, मात्र न्ही तिरवोय तांणी बांदूंक शकलो ना. अशें आसता ते पयल्या वर्गाचेर आनी दुसऱ्या वर्गाचेर म्हणजे याजकांचेर आनी रायाळ घराण्याचेर उपराटले, शेणले. रागान पेटोवन तांणी धाड घाली. अशें फ्रांसांत आर्थीक स्थिती बिगडली, मात्र न्ही एका तराची अंतरीक क्रांती सुरू जाली. साद्या लोकांना इगर्जांचेर, रायाळ कुळयेच्या घराण्याचेर धाड घाली, हल्लो केलो. याजकांची, धार्मिकांची, तशेंच रायाळ कुळयेच्या मनशांची खुनी जाली. तांची आस्त बदीक इगर्जमतीच्या ताब्यान, तशेंच रायाळ कुळयेच्या ताब्यान आसली आस्त लुटली, मात्र न्ही ती तांणी भितर घाली. हें पळोवन जायतो याजक भियेलो. याजक आनी धार्मीक जिवाच्या आशे खातीर बेस वा गांव तांणी सांडी जाय पडलो. पापा साहेबाक तशेंच इगर्जमातेक पाट करून फ्रांसाच्या सरकारान याजकां खातीर एक संविधान रचलें. हें संविधान याजकांनी आनी धार्मिकांनी स्विकार करी जायस म्हूण तांचेर तांणी वतड घालो, दबाव घालो. हे नेकारल्यांक तांणी कैद केले, म्हणजे ते बरी गुलामां बरी विकतले. अशें आसता लगभग ह्या संदर्भात लगभग 64 दियेसजीच्या याजकांक, धार्मिकांक तांणी कैद करून विकूंक म्हणून रॉकपोर्ट बंदराक व्हेले. ह्या जम्या मध्ये आसले हे ते कार्मेलीत. हांकां कोणेय मोलायलें ना. 1694 इसवेंत जुलायच्या 1 तारखेर जुआन बाप्तिस्ट आनी जुलायच्या 25 तारखेर मायकल अलोयसियस अंतरले. नंतर फ्रांसांत प्लेग पीड आयली. हाचे निमती जेम्स सप्टेंबराच्या 10 तारखेर अंतरलो. हेरां कैद्यांची सेवा, आपली भूक, तान, पिडा शिडा लेकिनासतना भरपूर तरान, संपूर्ण तरान तांणी केल्ली ती रीत, सोंसले ते कश्ट क्रिस्ती मोगाक आनी भावार्थाक साक संपवली. 1995 इसवेंत पापा जुआन पाल दुसऱ्यान ह्या तेगांयकी तांच्या सांगाता 61 हेरां सांगात्या सोवे मार्तीर आनी भगिवंत परगटले. आज ह्या भगिवंत जुआन बाप्तिस्ट आनी मायकल अलोयसियस तशेंच जेम्स तांच्या भावार्थांत घट रावले आमकां दिसून येता. अचल रावले, घट रावले, भावार्थांनी सांडूं ना, ह्या बेस तांणी सांडूंक ना. बगार आपल्या जिवाचें बलिदान तांणी भेटयलें.
आम्ही आज कितें शिकया ह्या भाग्यवंतांता आमी कितें म्हण शिकूं जाय आमी भाग्यवंत जावन प्रेतन करया गे देव तेंत आशेता आमची जिणी भाग्यवंत करया जिवाची की पवारता कुडीचे की आत्म्या आमी प्राशस्ती दिवंक शिकया आनी तांच्या बरी तांच्या पावलांनी चलूंक प्रयत्न करया म्हज्या बराबर ह्या नियाळांत भागीदार जाल्यार तुमकां चोर बरें मागता आनी देव बरें करूं म्हणटा भाग्यवंत जुआंव बावतीस मायकल एलोशियस आनी जेम्स आमा पसत विनाती करात. प्रणाम तुमकां परत एक फावटी म्हज्या मोगाच्यानो मागण्या विशांत आमी चिंतून आसां आनीक मागणें करचें जाल्यार मागण्याचें जिवीत आमचें जाय जाल्यार कसले पुरा शेगून आमचें जाय म्हणून आमी नियाळ करना आसां. आज दुसरो शेगून नियाळ करुया तो जावन आसा भावार्थाचें जिवीत. पोर सोमारा आमी नियाळ केल्लो मेकळेपणा विशांत डिटॅचमेंट विशांत पूण हें मेकळेपण तितलें सुलाभ न्हय मोगाच्यान कित्याक म्हळ्यार जर तर कोणा थंय तो भावार्थ ना मेकळेपण असाध्य आनी भोवशा त्याच खातीर पवित्र वांजलांतच आमकां जायते दाखले आसात. पळया जेजूच्याच जिवितांत मार्काचो वांजेल 8व्या 9व्या आनी 10व्या वळेर तुमी गेल्यार थंयसर जेजू आपल्या कश्ट मरणा विशांत 3 फावटी सांगता आनी तिनी फावटी आपोस्तलांची प्रतिक्रिया कितें ह्या संवसाराची मात कोण व्हरतो कोणें जेजूच्या दाव्याक आनी उजव्याक बसचें कोणाक पदवी आनी महिमा मेळची. जेजू की आपल्याशी सांग बदलूंक जावना ह्या मेकळेपणांत मुखांत आनी त्या खातीर भोवशा ताणें मस्तू मागलें मस्तू तकली करसिली आनी अखेरीक वय थाबोर दोंगरार तो चडलो आनी थंयसर आपणाकच ताणें आपणें नीज रूप दाखयलें आनी अशें आपलें दैवीक रूप दाखोवन ताणें संवसाराक तो कोण म्हणून सांगलें आनी त्या दळा मात्र ताचे आपोस्तल पातयेले. Transfiguration becomes an event of the transformation of the life of the disciples, not till that time. And therefore, faith becomes the foundation of detachment or any type of life. आणि त्या खातीर जर तर मागण्याचें जिवीत जाय जंय भावार्थ गरज तर भावार्थ म्हळ्यार कितें भावार्थान आमी कशें जियोवचें भावार्थ आमचो कसो करचो मोगाच्यानो आज नियाळ करुया. ताच्या पयलें देवाचें उतार आमी आयकुया. लुकाचो वांजेल 11वो अध्याय 9 थावन 14 म्हणासर देखून हांव तुमकां सांगतां मागा तुमी घेतल्यात सोदा आनी तुमकां मेळटलें बडया आनी तुमकां उक्तें जातलें कित्याक मागता तो हर एकलो घेता सोदता ताका मेळटा आनी बडयतल्याक उक्तें जाता. तुमचे मदें कोण बापय आपलो पूत मासली मागीत जाल्यार ताका मासले बदलाक जीवदाळ मेळात वा तांती मागीत जाल्यार ताका विच्चू मेळात. खोटें जावन आसुनी जर तुमी तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दिवंक जाणां तर सर्गीचो बाप आपणा लागीं मागतल्यांक कितल्या चड मापान पवित्र आत्मो दिना जायत. देवाचें उतार हें मोगाच्यानो तर भावार्थ म्हळ्यार कितें संपी जाप देव मुजे थंय आसा देव मुजे सांगाता आसा देव म्हजो हात धरून म्हाका सुरक्षीत जाग्याक व्हरून पायता देव म्हजो अपरिमीत रितीन मोग करता आनी त्या खातीर खंयच्याच देव म्हाका सोन घालचो ना त्या खातीर देव मुजें सर्वस्व. हें मोगाप हें जिवीत
आनी ह्या जिविताची खात्री जावन आसा भावार्थाचें जिवीत. आनी त्या खातीर भावार्थ अति गरज मागण्या जिविताक. जर तर जेजूनच आपल्या जिवितांत केदळा पळय एक अजाप गेलें, केदळा ताणें विचारलें पयलें सवाल, डू यू बिलीव दॅट आय कॅन डू दीस फॉर यू? तूं पाती येताय की हें हांव तुका करूंक शकता म्हणून? आनी केन्ना लोकांची जाप जावंक पावली, वय सोमी हांव पाती येतां, वय तें अजाप घडलें. आनी केदळा लोकांची पातयेनी उणी जाली. आनी त्या खातीर इवांजेलिस्ट आमकां सांगतात, ताच्याच गांवांत जेजूक जायतीं अजापां करूंक जाली नात, कित्याक तांचो भावार्थ उणो आसलो. मोगाच्यानो, नियाळ मुखार सरच्या पयलें भोवशा धाकटें एक सवाल. जर तर आमच्या वैयक्तीक जिवितांत आज अजापां घडनात, जर तर आमच्या समाजांत आज जायतीं अजापां घडनात, बरेंपण जायना, दैविकता येना, जावंक पुरो की आमचो भावार्थ उणो आसा, आमचो भावार्थ शेळ्ळेला, या आमचो भावार्थ कितें म्हणून आमी नेनाव. त्या खातीर आज परत येपी नियाळ करुया, आमचो भावार्थ म्हळ्यार कितें आनी आमचो भावार्थ आमी कसो बांदचो. जेजू म्हणटा, जर तर सासवाच्या बिया तितलो भावार्थ तुमकां आसलो आनी तुमी सांगतात ह्या दोंगराक, ह्या रुखाक हांगादान उमटून वचून त्या दर्यांत पड, आनी तुमी तुमच्या काळजांत पाती येतात, अशें जातलें म्हणून? वय, तुमकां तशेंच घडटलें. Even if you have a faith like a mustard seed, and you say to this mountain, get uprooted and be on the sea, and you do not doubt in your heart, it will happen to you. मोगाच्यानो, तर आमचो भावार्थ कितलो, आमचो भावार्थ कितलो. आनी त्या खातीर भावार्थाचें जिवीत कसलें जिवीत. उत्पत्ती ग्रंथाक आमी फाटिया. उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय 12 वळ 1 थावन अब्रामाचें आपोवणें हाच्या विशयांत आमी वाचता. थंयसर सर्वेस्पर देव अब्रामाक म्हणटा, सोड तुजो देश, तुजी दायजां गोत्रां आनीक तुज्या बापायचें घर, आनी हांवें बसायल्ल्या गांवाक वच. जायते फावटी हे देवाचे उतार आमी आयकला, पूण ताचो अर्थ आमकां समजला. अब्राम एकलो ट्रायबल बुडाकट्टू जनांगाचो, आनी त्या ट्रायबाचो तो एकलो लिडर. त्या दळा ट्रायबाच्या कालिती प्रमाणे एका ट्रायबाक आनी एका ट्रायबाक हगे, राग, मोसोर, वैरत्व. आनी जर तर एक ट्रायबाचो एकलो मुखेस्त उठोन त्या ट्रायबाच्या भायर गेलो, त्या ट्रायबाच्या बाउंड्रीच्या भायर गेलो, वय मरण ताका प्राप्त. तर देव आज अब्रामाक विचारता आसतना अब्राम देव अब्रामाक कितें म्हणटा? गेट रेडी टू बी किल्ड. Anyone here? Are we ready to be killed for our faith? पूण अब्राम उठलो. मोगाच्यान नव्या तस्तामेंताक आमी फाटी येवया. हेंच सवाल गब्रियल अंजबडव्यान मोरयेक विचारले, तूं देवाची माता जावंक तयार आसाय? आनी कशें म्हाका घडटलें म्हणून मोरयेन विचारल्या वेळार पवित्र आत्म्याच्या सावळेन अशें घडटा म्हणटा आसतना तिणें वय म्हळें. तिणें कित्याक वय म्हळें? खंयच्या खातीर वय म्हळें? She said yes for what? If you're asking from the common sense level, I'm ready to be killed. कित्याक म्हळ्यार एक स्त्री दादल्या विना जर तर गुरुवार जाली, प्रसूत जाली, वय तिका फातराणू जीव शिमाडचे म्हणून नियमशास्त्राचे नियम. If a woman without a legal husband
begets a child, that lady required to be stoned to death. That was the law. So, both Mary and Abraham, what are they saying yes to? They are saying yes to be killed. And how boldly and how courageously they could say that? Just because they believed. वय देव तर म्हाका हें फरमायता, वय देव मुजे सांगात आसतलो आनी देव म्हाका ह्या अनवरांतले म्हाका राखतलो. म्हाका पळया भावार्थ, सांग तुझे सगळे घराणे, तुझे दायजा गोत्रांगत सांग, म्हणजे तू एकसुरो जा, तू एकसुरो जा. कोणाक एकसुरो जावंक तयार आसा? मौन आसा. पूण देव कितें म्हणटा? वय सगळो संवसारत हांव तुका दितलो आनी हो संवसारत तुजे कुठाम जातले. म्हाका तेन्ना बसावनी पळया. आनी अखेरीक तुज्या बापायचें घर सोड. कोणाक मौन आसा बापायचें घर सोडूंक? कित्याक? बापायच्या घरांत आसा सुरक्षीतपण, बापायच्या घरांत आसा मोग, बापायच्या घरांत आसा एकवटपण, बापायच्या घरांत आसा आपलेपण. आनीक अब्रामाक देव सांगता हें सगळें सोड. यू सी द डेप्थ ऑफ डिटॅचमेंट Abraham is called upon, and Abraham says yes to all so that he may get everything. John of the Cross आपल्या बुकान बरयता, in order to get everything in life, in order to possess everything, have the habitual desire to say no to everything. कित्याक? देव दातार आनी हें भावार्थाचें सवाल. आनी त्या दाळा हो भावार्थ मुजो जाता, सगळो संवसार मुजो जाता, दैवीकपण मुजो जाता. आनीक कशें अब्राहम संवसाराचो बापाय जालो की आमी सगळ्या संवसाराची आवय बापाय जाता. पूण म्हाका न्हू त्या खातीर भावार्थ म्हळ्यार केवल इगर्जेंत, केवल मागणें करता आसतना, केवल ह्या वेळार त्या वेळार न्ही. भावार्थ जावं जाय जिवनाचें एक क्रम. लायफ ऑफ फेथ शूड बी अ लायफ स्टायल. पूण असलें जिवीत आमी जिये जाय जाल्यार जायत्यो मोदें आडखळी आसात, जायत्यो आडखळी आसात. आमी गितांतलें गीत पुस्तकाक फाटीं गेल्यार अध्याय 5 वळ 2 आनी 8 आमी फाटीं गेल्यार थंयसर एक भारी एक संपी, भारी एक चिल्लर आडखळ आसा. सुनामायट चली आनीक गवळी चलो ती मोगार आसात. तांचो मोग भारी गुंड आनी ते एकामेकाच्या वेंगेंत एकामेका सांगात आसूंक आशेतात. आनी असलो एक परिस्थिती येता. त्या दीस वय ती चली घरा येवन घरा भितर आसा, एक सुरी आसा आनी हो सोलो गवळी सोलो येवन दारार बडयता. उक्तें घर म्हाका, म्हज्या मोगा, हांव हांगा एकलो आसां. पूण भितर धांवन ती सुनामायट चली कितें जाप दिता? हांवें म्हजें वस्तूर बदलिलां, परत हांवें कित्याक तें घाली जाय? हांवें म्हजे पांय धुवन नितळ केल्यात, परत हांवें कित्याक तें मेळ्ळें करी जाय? हें न्हीब, हें कारण आमी पुरो हांसताव न्ही. देवाचो इतलो मोग आमच्या काळजांत आसतना, देव येवन आमच्या काळजाच्या बागलार बडयता आसतना, देव म्हाका सांगता आसतना, तूं म्हजो, तूं मुजें, हांव तुका मुजेंच करूंक आशेतां, ये म्हाका दार तुजें उकात कर आनी म्हाका तुज्या काळजांत घे म्हूण देवूच म्हज्या काळजांत म्हाका जर तर आपयता आसतना म्हजें न्हीब कितें? वय देवाक हांवें म्हजें केल्यार म्हाका तें करूंक जाता, म्हाका हें करूंक जाता, म्हाका अशें करूंक जाता, म्हाका तशें करूंक जाता. कसली निबाणी उलामणाचें न्हय इकरा. आमचो भावार्थ पळया कितलो शेळेल्लो. हाऊ शालो इज आवर फेथ. आनी त्या खातीर जेजू म्हणटा, भोवशा एका खऱ्याक सयत सुवेच्या बिड्यांतल्यान पासाव जावंक कश्ट जावचे नात, पूण मनशाक, ग्रेस्त मनशाक, म्हणजे कोण पळय संवसारी वस्तूंक लब जाल्या त्या मनशाक. वय भावार्था, उण्या भावार्था विशयान जायते उलयत, पूण आज हांव सांगूंक सोदतां आमचो भावार्थ आमी कसो वाडोवचो.
आमचे भावार्थ वाडोवंक आमी कसल्यो वाटो घेवच्यो. आज 4 वाटो तुमचे मुखार दवरूंक हांव आशेतां. आनी पयली वाट जावन आसा भावार्थ आमचो वाडोवंक मागया. Let us pray for the increase of faith. म्हाका जाणो भावार्थ एक दिर्वे. Faith is a gift gratuitously given by God, and therefore no one can claim it. Only God can give it. जर तर देवान आमकां हो भावार्थ दिजय, आमी आमचो भावार्थ चडय सोम्या म्हूण मागा जाय. देखून हर एक दीस आमचे मागणें जावं दी, सोम्या चडय म्हजो भावार्थ, चडय म्हजो भावार्थ. सकाळी मागता आसतना, सकाळी उठता आसतना मागया सोम्या चडय म्हजो भावार्थ. राती परत न्हिदोंक वता आसतना आमी परत दिम्यांनी पडोवन मागया सोम्या चडय म्हजो भावार्थ. आनी सगळ्या दिसा हर एका जिविताच्या सालींत आमी कितेंय सोडलें जाल्यार परत मागया सोम्या हांव जाणा तूं हांगा आसाय म्हणून चडय म्हजो भावार्थ. आनी भोवशा आमचें मागणें शाश्वीत जालें चडय म्हजो भावार्थ म्हणून आपापीच आमचो भावार्थ वाडटलो. दुसरें, भावार्थाची गवाय दिवया. Witness faith in your life. म्हाका जाणो क्रिस्तांव जिवीत एक भावार्थाचें जिवीत. हांवें म्हळें क्रिस्तांव जिवीत म्हळ्यार देव म्हजे सांगाता आसा, देव म्हजे थंय आसा, देव म्हजे सोवे आसा आनी त्या खातीर देवा सांगाता हांव खेळटां, देवा सांगाता हांव जियेतां, देवा सांगाता हांव भोंवतां, तो म्हजो हात धरन, तो म्हाका बऱ्या सोरवा आसा थंय, तो म्हाका व्हरून पायता म्हणून. आनी जर तर हें म्हजी भावार्थाचें जिवीत, ह्या म्हज्या भावार्थाच्या जिविताक हांवें गवाय दी जाय न्हय, हांवें साक्ष दी जाय न्हय. हें जिवीत म्हजें म्हणून 4 जाणांक हांवें दाखय जाय न्हय. आनी म्हज्या जिविता मुखांतर 4 जाणांनी समजा जाय न्हय. पळया, हांगा आसा एक भावार्थाचो व्यक्ती, हांगा आसा एक भावार्थाची स्त्री. आनी त्या खातीर भावार्थाक गवाय दिवचें भोव गरजेचें. तिसरें, आमचो भावार्थ कार्यागात करया. Put faith into action. भावार्थ कार्यागात कसो करचो? आमच्या जिणेच्या हर एका घडिता वेळार, आमच्या जिविताच्या हर एका मेटांनी भावार्थ जाय जंय बुन्याद, भावार्थ जाय जंय उजवाड, भावार्थ जाय जंय वाट. केदळा भावार्थ जाता आमच्या जिविताची वाट, त्या भावार्थाच्या उजवाडान, भावार्थाच्या वाटेन आमी चलता. भोवशा मोगाच्यानो भावार्थ आमी कार्यागात करता. आनी केदळय कितेंय जाता आसतना खंयच्या सवालाक, खंयच्या समस्यांक आमी फुड करच्या पयलें आमी चिंतता, आमी मागता सोम्या हें भावार्थाचें सवाल भावार्थान हांव चलतलों, भावार्थान हांव चलतलें. आनी चवथें मोगाच्यानो भावार्थाच्या जिविताची सवय. मेक फेथ ए हॅबिट. म्हळ्यार कितें? भोवशा भाग्यवंत त्रित्वेची एलिझाबेथ, ब्लेसड एलिझाबेथ ऑफ द ट्रिनिटी, एक बरें एग्जाम्पल आमकां, एक नमुनो आमकां आमच्या जिविताक भावार्थाच्या. ल्हान भुरग्यान थावन ताणें एक सवय केल्ली, जेजू म्हजे थंय आसा, पवित्र त्रिंदाद म्हज्या काळजांत आसा, म्हजो आत्मो जावन आसा पवित्र त्रिंदादेचें एक टेंपल. आनी हें जावन आसलें तिचो भावार्थ, हें जावन आसलें जें घट्ट मन. हर एक पावटी भावार्थान ती पाती येताली, भावार्थान ती पाती येताली आनी अशें जिवीत ती जेवन आसली. वय वर्सां पाशार जाता आसतना कितें ती पाती येयल्ली गी तें नीस जालें. तिका बोगोंक सुरू जालें. आतां तिका खात्री जाली तितलें मात्र न्ही, पवित्र त्रिंदाद तिचे सांगाता आसा म्हणलें तिचें जिवीत जालें. ती एक भाग्यवंत जाली. अशें आमचें जिवीत तशें जायचें. देव आमचे सांगाता आसा, देव आमचो अपरिमीत रितीन मोग करता, देव आमकां सोन्न घालिना आनी त्या खातीर देव जावन आसा म्हजें सर्वस्व. जर तर ह्या भावार्थांत आमी जियेल्या, आमी आमच्या जिवितांत जावची घडितां ती भावार्थान जातात म्हूण आमकां समजतलें.
आणि ह्या दोळां सगळीं घडिता भावार्थाच्या दोळ्यान आमी पळयता आमचें काळीज दिनवासेच्या स्वभावान मनोभावान सगळो दीस सोम्याक उबारलेलें जातलें आनी त्या दाळा म्हज्या आनी सोम्या थंय तो आत्मीक गांस आत्मीक संबंध गोड मोग वाडटलो आनी हें जावन आसा मागण्या मोगाच्यान देखून भावार्थाचें जिवीत आनी मागण्याचें जिवीत दोन संगती न्ही एकच संगत तर असलो गूण भावार्थ असलें मागण्याचें जिवीत म्हज्या आनी सोम्या मदलें मोगाचें जिवीत आमचें जावं देवन मागोवया देव बरें